बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन पयिल्लें आमी काडल्यार आमकां बरो संदेश मेळटा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. वैमगाचे न्हू, परत एक फावटी आमी सांगाता मेळ्ळ्या आयच्या दिसा त्या सुमयाचेर विश्वास आमचो आसा. सुमयाक लागीं सरया, ताका शरणा येवया, ताका आराधन करया. हो थोडो वेळ ताचे सवय आमी करसिया. आमी गावया भजन आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी सुमया उदार. 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 तुझ्या दारार, दर्शन दी सुमया उदार. दिंबे आयल्या तुझे मुखार, आयल्या तुझे मुखार. हाडला मोग जावं काळसा रुपार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार. हाडला जावन मोग काळसा रुपार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सुमया उदार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सुमया उदार. आमचं सोडवणदार, पाया पडता तुझे समखार. आमचो सोडवणदार, तू आमचो सोडवणदार, पाया पडता तुझे समखार. तू आमचो सोडवणदार, पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो सोडवणदार, पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सुमया, दर्शन दी सुमया उदार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सुमया उदार. दर्शन दी सुमया उदार. दर्शन दी सुमया उदार. वय सुमया आमकां मेळोंक आयला. हो पवित्र सक्रामेंतांत तो खरोच सजार जाला. उड्या रोपा खाल आज सकाळ आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार बावडताच्या उसवडान पळयता. तर तुमी आज आमकां मेळोंक आयिल्लो, ताच्या कृपेन आमकां तो बरदा.
जसो आमचेर तसो विश्वास तशी आमचेर तो दया दाखयता. त्या सुम्याक आमी नमान करता आसतना त्या सुम्या ते आमी संतोश पावया. किर्तन एक पयलें किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक तो केदींच साडिना. ताचेर विश्वास दवरलेली आमी निजाकी भागी म्हणटा हें किर्तन. तरी उतरां आमचीं करया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घां दिवंक मुखार सरया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, जो मनीस कोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, कोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, आनी अधर्म्या संगता बसना, आनी अधर्म्या संगी बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता, आनी दीस आनी रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. तो भागी तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता, आनी ताची पानां केदींच भावनांत, जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वेता, त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो, आनी नितीवंतांचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, आनी खोट्यांची वाट नासाक पावयता. हालेलुया, हालेलुया, अर्गां जेसू, होगलाब जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू, आबा बापा, तुवें आमकां जेजूतय नितीवंत केल्यांत, तुवें आमकां जेजू क्रिस्तांतय सोडयल्याय, आमकां नवी रचना केल्याय. तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी नावाडटा, तुका आमी दिन वाजता. सुम्यान जेसू, जे कितें तुवें आमचे खातीर केलाय, आनी आयच्या दिसा त्या वेळार तुका आराधन करतना, स्तुती करतना, तुजे सवें वेळ करसितना, तुजेर विश्वास दवरतना, तूं आमचे थंय जे कितें करताय त्या कृपे खातीर, तुज्या मोगा खातीर, सोडवणे खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुजे थंय संतोषता, तुका नावाडता, तुका दिन वाजता, तूं आमचो सोमी म्हणून परगडता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एगडी दोनी हात उबारून आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका होगलाप, तुका महिमा आनी स्तुती वंदन, तुका हर्षिल्लो तुझें तुजें नांव सदैव सांग. प्रेज यू, थँक यू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वंडरफुल आर यू, ग्रेट आर यू. वयस मी तुझें नांव सदैव सांग. हर्षिल्लें सांग, तुजें तें संतोष सांग, नावाडटा, दिन वसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू फादर. हालेलुया. आमी गीत गावन सुम्याची स्तुती करया. H2 पेज 74. अर्गां दितलो, सुम्याक अर्गां दितलो. ताळयो पटून आमी गावया. अर्गां सुम्याक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुम्याक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तूं म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो, आनी अर्गां दितलो, सुम्याक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुम्याक अर्गां दितलो,
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो निरंतरी सुम्या अर्गां दिवया तुजें संतोष पावया जितले आमी तुका अर्गां दिता तितले करपा आमचें तो वळिला कितले आमी ताचे तें संतोष पावता तितले आमकां आनंद बरी संतोष बरी तो करता ताच्या देणे आनी भरता त्याचो म्याग निरंतरी सगळ्या आमच्या मनान काळजान आमी स्तुती करया तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो निरंतर एका मोरान आनी काळजान सुमयात आमी संतोष पावो व्हडा आनंदान व्हडा भक्ती व्हडा बरवशन आनी भावार्थान जेजूक आमी आमच्या देवाक बाबा पिता पवित्र आत्म्याक आमी त्रिदेवाक अर्गां दिवया ताची स्तुती करया तो व्हरतो स्तुती ताका फावो हरी एका गर्शेन आमकां पावता आमच्या सुतेक तो खाण दिता आमची भातकां बक्षिल्लो आमकां नितीवोन केल्लो तो देवा थंय संतोष पावया ताका निरंतर अर्गां दिवया हरी एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटच तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटच तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो थंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Vandan Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you. रोमाकरांचे पत्र मी कडल्यार आवाज वरीस 20 आणि 3 वळ रोमन्स 6:23 भोव पुर्वाचें उतर आमकां वाचूंक मेळचें आनी भोव महत्वाचें उतर हें जावन आसा पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्ता आमच्या सुमया जेजू थंय आमकां लाभलां तें सासणाचें जिवीत पळया मोगाळ भोवान म्हणया रोमाकरांच्या पत्रांत अवस्वर 7 आणि 8 आमी कान वाचल्यार आमकां कळटा सांत पावलो पाता कितें करता पूण देवान जेजू थंय आमकां कितें जोड दिलां ह्या विशयान तो सांगता पातकाची मजुरी मरण डेथ वेजेस ऑफ डेथ sin is death but जेजू थंय आमकां मेळ्ळां नितीवनपण वा देवाचें धर्मार्थ देणें तें ससनाचें जिवीत अ न्यू लायफ एक नवें जिवीत
जेजू थंय आमकां मेळ्ळा म्हणून सांबावल सांगता. देखून आमी कितें पातयेता आनी कशें पातयेता, कशें मागता तें गरज. एज यू बिलीव, कशें तूं पातयेताय तशें तुजें थंय जाता. कशें तूं तुजो भावार्थ उसारताय वा व्यक्त करताय, परगडताय आज सोमयातय, तशें तुजें थंय जाता. सबार बोडी आमी चिंतचें आसा देवा मुखार येता आसतना, देवा हांव पातकीस म्हणून. आनी कितले बोडी आमी अशेंच सांगून वता, आय एम अ सिनर, हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी म्हणून. आनी त्या वेळार कितें जाता, तूं पातकी 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 म्हणूनच रावशी जाल्यार तूं तशेंच उरताय. पातकांतच तुका तो सैतान दवरता. पूण इफ यू बिलीव, तुवें पातयेल्यार आज कितें आमी पवित्र पुस्तकांत वा रोमाकारांच्या पत्रांत 6 स्वर 7 आनी 8 आनीकान वाचल्यार आज देवान जेजू थंय आमकां कितें केलां, एक नवें जिवीत दिवन, न्यू लायफ. देखून आमी पातकाक मेल्या. देखून आमी पयल्यान पयलें आमी पातकी न्हय, बगर आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी समजल्यार आमचें थंय नवें जिवीत येता. आनी त्या पातकाक आमी मोरयेत. अशें म्हळ्यार देवान आमकां जेजू थंय सोडयलां, देखून पाताक ना गी, पाताक आमी करिना गी, पाताक करूंक पुरो. बट गॉड हॅज मेड अस होली and he has called us to be holy. ताणें आमकां पवित्रपणाक आपयल्यान. देखून पाताक करतना आमी पाताक वळखतना जेजू आमकां बक्षिता. देवाचें उतर आमकां सांगता, जुआंवचें पयलें 15:1 वळ, आमी आमचीं पातकां वळखूं जाल्यार विश्वास आनी नितीवोन देव आमचीं पातकां बगसून शर खोटेपणांतली नितळ करता. देखून आमी पातकांत सुराजे म्हणून ना, आमी मोराजय म्हणून ना, आमी जियेत. आमी एक नवें जिवीत आमचें जावयेत, एक नवें चिंताप आमचें जाय मोगाळ भवान बरें. केदळा आमचें चिंताप नवें जाता तर आमचीं उतरां त्या परी नवीं जातात. आनी तशेंच आमी पातयेता. देखून एवरीथींग बिगिन्स इन आवर मायंड. देखून सांत पावल रोमाकारांच्या पत्रांत बरयता, हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट, सेट युअर मायंड्स ऑन अबव. सर्गी तुमची मनां, तुमचें चिंताप न्ही वयर थावन आमी पळयचें, आमी सकयल थावन पळोवचें न्ही. न्ही आमी पातकेस म्हणून तशेंच रावचें न्ही. न्ही आमकां पिडा आसा तर हांव ह्या पिडेंतच रावतां, तशेंच रावचें न्ही. खंत आसा ती खंतच धरून जियोवचें. तें दूख आसा दूखच धरून जियोवचें. वा कितें आज अडचण वा कश्ट आयल्या त्या संकश्टांचेर थोडे बडी आमी त्या भियान आसा, त्या भियांतच आमकां दवरलां. सो एज यू बिलीव, कशें पातयेताय तशें जाता, कशें मागताय तशें जाता. आज जेजू थंय तुका नवें जिवीत मेळ्ळां म्हणून तूं पातयेताय. आज तुजीं पातकां भोगसल्यान, आज तुजी पिडा शिडा गेल्या, आज तुका तुजी खंतीतावन तुका सुडका आसा, दुखातावन सुडका आसा. आज तुका ह्या संकश्टांतलें देव उबारता. जेजू थंय तुका जैत दिता. जेजून जैत जोडलां. कुडसार जेजू उरोवना, कुडसार मेलो पूण जैत येवोन जालो. मोरणाचेर, पातकाचेर वा कसलेय तुजे आज कश्ट कितें तुज्या जिवितांत आसा तें सगळें जेजून काडलां. आनी जेजू थंय आमकां जैत आसा, नवें जिवीत आसा. देखून रोमाकारांचें 15:8 पयली वळ सांत पावल अशें बरयता, पळया, तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणलें फैसल ना. नो कंडेमनेशन टू द वन हू इज इन क्रायस्ट जीजस. आनी कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र आमी काडल्यार 5 स्वर आनी 17 आनी 18, पूण आमी 17 वळ एक वळ आमी काडया. कितलें बरें अपुर्बायेचें उतर सांत पावल अशें बरयता, तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. यू आर अ न्यू क्रिएशन. तुका नवेंच करता जेजू. आज कितलीं जाणां आमी ना ह्या बांदपासांनी आसा. वी हॅव नो जॉय. आमचे थंय संतोष ना, शांती ना, समाधान ना, खांत, पिडा, बिकॉज वी हॅव बिलीव्ड. आमी तशेंच पातयलां, आमकां तशेंच पातयूंक गेलां, आमकां तशेंच सांगलां. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द वर्ड. आमी देवाच्या उतरांचेर पातयलां. देवान जेजू थंय आमकां कितें केलां, थिंक ऑफ दीस. ह्या विशयान चिंता, नियळा, एंड दीस वील बी योर्स. हें आमचें जाता. आनी जेजू हांगासर देवाचें उतर म्हणटा, पळया, कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना जाता. पोरनें तें गेलें,
आनी सगळें नवें जालां. 18वी ओळ. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्तांतय वा क्रिस्ता मरिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यात आनी आमकांय राजये कडचें मनयरपण दिलां. देखून आमी जेजू थंय आसल्यार आमी हेरांक जेजू थंय हाडयेत. आमचे थंय आज शांती समाधान आसा, जेजू आसा. इफ ही इज वर्किंग तर हेरांक आमी जेजूक दिवयेत. नाजाल्यार साध्य ना. हाव यू बिलीव? कशें तूं पातयेताय. देखून आज मगाळ भावा आनी भयणी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. जेजू थंय आमकां एक नवें जिवीत आसा. जेजू थंय आमकां सगळें देवान जोडून दिलां. तर जेजू थंय आमकां सगळें मेळटा. आमी मागतना, आमी पातयेतना, आमी ताचेर विश्वास दवरतना. देखून एक घडीभर दोळे धांपून आमचो विश्वास सोडूं, आमचो भावार्थ सोडूं. पवित्र आत्म्या आमकां अंतर सोमी आमचे थंय वस्ती करचो. ताणें कितें आमकां जोडून दिलां तें आमचें सामन आमी मागया. सात जाल्यार आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. हीं सतां देवान आमकां शिकयल्लीं, हीं सतां आमी उसारतना, हीं सतां घेवन आमी मागतना जेजूच्या नांवान हें सगळें जेजू करता. म्हजे प्राण तुमी म्हणा. समयान जेजू, समयान जेजू, तुजे थंय हांव एक नवी रचना जाला. पोरणे सगळें गेलां, सगळें नवें जालां. समयान जेजू, तुज्या नांवान हांव पोरणे सगळें सांडटा. म्हजी पिडा शिडा, खंत बेजाराय, म्हजें दूख, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी पातका, म्हजें भें, म्हजी भिरांत, म्हजी कावजेनी, ज्या खंयच्याय बंद पासांत, बंदडेंत आज हांव आसां तें सगळें हांव सांडटा. तुजे थंय तुज्या नांवान नवें जिवीत हांव मागोवन घेता, हांव जोडून घेता. समयान जेजू, समयान जेजू, म्हाका बरें कर, गूण कर, सर पातकातां, वायटातां, खरयेका, गुलामपणातां, संकश्टातां म्हाका निवार. सदांच तुजेर विश्वास दवरून भावार्थान एक नवें जिवीत हांवें जियेचें कर आनी तुका सदांच हांवें महिमा दिशें कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. समयात एक नवें जिवीत आमकां मेळो. आमी गावया गीत तुजे शिवाय सुमया संतोष ना, उल्हास ना, उजवाड ना. आमच्या बुकांत L12 पेज 162 आमी मागया. तुजे शिवाय जिनियेन सुजवाड ना सोमिया. तुजे शिवाय जिनियेन संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिनियेन उल्हास ना सोमिया. जीवित है रीते तुजे शिवाय, तुजे शिवाय जिनियेन संतोष ना सोमिया. उल्हास ना, तुजे शिवाय जिनियेन उल्हास ना सोमिया. उजवाड ना, तुजे शिवाय जिनियेन उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते, जीवित है रीते तुजे शिवाय. सोमिया आमी आपोवया आमचें जिवितान एक नवें जिवीत आमचें जाता. सर आमच्या पातकां जावन, वायट जावन, पिडेशिडे जावन सोमी आमकां सुटका दिता. ताच्या नांवान आमी मागया. ताचेर बावार्थान बरवशान दिसता. ह्याच घडये आमी मागता आसतना तो आमकां सुटका दिता. ताची कृपा आमचे थंय तो वळयता. He sets us free, so we believe. मागया. पातकांच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसर जियेताना. जिवितांत वाट सुकोन वेताना. आयलोय सोमिया,
जीवित देऊन तुझ्याशिवाय जिणेन संतोष ना सोमिया उल्हास ना तुझ्याशिवाय जिणेन उल्हास ना सोमिया उजवाड ना तुझ्याशिवाय जिणेन उजवाड ना सोमिया जीवित हे रीते तुझ्याशिवाय समय असल्यार शक्कड आसा आमकां भलायकी आसा आमकां बेसांव आसा करपा आसा तसो आमी आमचे थंय जियेता आनी नवें जिवितानच आमकां घेवन दिलां आमचे सके आमी कितेंच करूंक शकना तर समयाचेर दीस केले ताका उलो मारया ताचेर आमी पातयेवया ताका बावळतना आपोवया ताका ताची बेसांवां ताची सुटका सोडून आमी आपणावया चड तरांचे बांदपास सगळे समय आमकां वाडटा आमचे खातीर संवसार आयिल्लो आमचे खातीर जीव दिलो आमचे खातीर करसार जैत उजवण दिलो तें जैत आमचे दादा वी बिलीव लेट्स प्रे उत्तर तुझे हांव आयकाताना जिणेंतलो काळोख पयसता मोग तुजो उतरां तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिणेन संतोष ना सोमिया उल्हास तुझे शिवाय जिणेन उल्हास ना सोमिया उजवाड ना तुझे शिवाय जिणेन उजवाड ना सोमिया जीवित हे रीते तुझे शिवाय जीवित हे रीते तुझे शिवाय जीवित हे रीते तुझे शिवाय समय आमचे तें आसा आवडटा समयाक आमकां समर्पण करतना आमी मागया विविध त्या सवां खातीर एका मोलान काळजाना जल्मा दिवस आचरण करचें बाबा Zian Dicuna, Anna Cristina Sequeira, Edward Gomes, 60th birthday, Matilda Fernandez, Kadri. Kazarachi anniversary, Henry and Hilda Mangalore. Argandim Kumkamisar Lanjaducha Pavit Kalzacha Manag, healing received by Arthur and Monica Abraham, Hyderabad. विशेष सवा आज आमची त्या सवा आमी बडयत आसतना हांगासर आयिल्ली एक त्या सव्या मंदिराची आनी विविध आमच्यो रितिऱ्यो मुखला दिसांनी नोव्हेंबराच्या 3 ते 5 तारखेर आमकां काजारी जोड्यांची विशेष रितीर आसा हांगासर ताचे उपरांत नोव्हेंबरांत आमकां हिलिंग डिलिव्हरन्स बेंगलोर टावन टीम येवची आसा 27 to 30th नोव्हेंबर मुंबईत आमची रितीर सहार फिरगचेंत 12, 13, 14 3 दिसांची विशेष करिज्मातीक आनी मुखलोरी एक रितिऱ्यो ह्या मंदिराची एक कामां योजना आनी हांगासर अशी याजकां हांगा एक त्या सवा आमी भेटोवन मागया आनी तांचे सगळे ऑल इंटेंशन्स बाय अश्विन एंड फॅमिली कॅनडा इक्वल शेअर इन लँड बाय ग्रेसी डिसोजा उडुपी देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता आग्नेस सिक्वेरा पक्षीगिरे मेरी डेसा सहार मुंबई 11th डेथ एनिवर्सरी सेलिन सिक्वेरा पोंडा गोवा Solo Bishop Ignatius Pinto, Father and Father Marian Pinto, Mangalore. Baptist Desani, Santan Desa, Kodalgiri, Gerald and Matilda de Souza, Koteshwar, Marian Asis, Alphonse Rodriguez, Farangipet, Montelobo and Teresa Montero, Farangipet, Francis Lobo Umsun, Kotman Sri Celine Rodriguez, 30th death anniversary Victor Ronald Pinto, Dubai. 30th death anniversary Ronald Pinto, KPT, Mangalore. 30th death anniversary Victor Ronald Pinto. First death anniversary Joachim Sequeira, Bangalore. तशेंच Cecilia de Souza, 23rd death anniversary Puttur. ह्या दिसा आमची ते भेटोवन ही घडी आमची दोनी हात उबान
निरंतरी स्तुती कर सम्याची बेसांव आमी मागया हालेलुया 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 सम्या अरिकांत गावगळा पनी महिमा स्तुती तुका वंदन तुका सम्या आमचेर आमी बेडोंचेर एका तेसांवांचेर सम्या सगळ्या संवसाराचेर इराण पॅलेस्टाईन इस्रायल मध्ये आशें झूज रशिया युक्रेन मध्ये आशें झूज सम्या सगळे दाबा तुझ्या नावान आमी मागता आमचो देश मणिपुरांत कश्टांच्या आमच्या बाबेक सम्या आदशें सरी एक तेसांव आमी बेटोवचे आमचेर कुटुंबांचेर हरी एका तेसांवांचेर आमच्या मंदिराचेर रेतिरांचेर हरी एक कामांचेर वावराचेर बेसांव घाल ब्लेस अस लॉर्ड हील अस डिलीवर अस एक नवें जिवीत आमकां दी सम्या हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट हालेलुया 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 तुम्ही गेल्या सम्याचें बेसांव आमी जोन घेवया प्रवेश गीत ये 68 पेज नंबर 49 संतोषाची गीता गाऊन सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मना एकवटावन अर्गां स्तुती बलिदान सगळीं बापा कास भेटयता फिगस कुटुंब एक सावन अर्गां दिता उपकार आठोवन बली भेटयता उतर आयकाता जेवणान भाग घेता आमकांच मोडून साक्षांत जियेवंक आधार मागता संतोषाची गितां गावून सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मना एकवटावन अर्गां स्तुती बलिदान सगळीं बापा कास भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन आयची वाचपा आनी देव स्तुती आमकां आमच्या जिवितांत बऱ्या जिविताची विंचवण करून देवान दाखयल्ल्या वाटेन समकल्यार सासनीक जिविताचें दायज आमकां लाभतलें म्हणलें खचीत करता देखून सांपावलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां विशेष रितीन आमचें जिवीत बऱ्या वाटेन समकल्यार कशें आसता वायट वाटेन समकल्यार कशें तें बदलता म्हणलें स्पश्ट करता देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया ताच्या कृपेन ताच्या काकुळटीन आमची जिणी ताणें वर्ती केल्या सर्व रितींनी आमकां गरज आसची बेसांवां आनी आशिर्वादां ताणें आमचेर वतल्यान ताचो प्रत्युपकार जावन आमी सदांच ताका मानता तसली जिणी जियोंक जाय हें जिवीत आमचें जायनातले खातीर आमी आतां त्यो सुखी वळखून घेवया देवा मुखार खलतीं जावन आमचें जिवीत सर्व रितींनी ताका मानता तसलें जावन जियोवच्याक गरजेचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा सर्व पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांग पावलून रोमागराक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तुम्ही सैमान अस्कत्वा नेणारी देखून हें सालतें उलोवनय तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी कोट्यावडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया. तुमी पातकाची गुलाम आसतना तुमी नितीच्या जिवनाकाल नातल्ल्यात. आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्यांच्यो तुमी तवळ कसलो फळ जडलो. मरण जावंक पावलें शेवट त्या जिवनाचो. पूण आतां तुमी पातकाच्या बांदपासांतली सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यांत. हाचो फळ तुमचे बागेवंतपण आनी हाचो शेवट ससनाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोस बागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच बागी. जो कोण कोट्यांची बूत घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्य संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोस बागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच बागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनांत. हाणे हाती घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच बागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच बागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जेजू क्रिस्ताक ओळखूंच्या आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण आनी सर्व वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. Alleluia, alleluia, alleluia.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या इसवे आसू. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका विसुम्या. तवळू जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळो सार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या घरा मुखार आमी सोबीत वर्त, फुलांचें वर्त सोबयता. कित्याक जंय फुलां बरीं जावन सोंपता आसतना आमची मोत आकर्शीत करता. आनी आमी आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी गुलाबाचें झाड खंडीत जावन लायता. कित्याक गुलाब आमकां सडीत पसंद. पूण नर्सरींत हांवें हाडिल्लें तें गुलाबाचें झाड आमी लायता आसतना जायते फावटी ताका दुसऱ्यांच खोल्यांचे फांटे येवन तें झाड, तो फांटो ताच्या की नीज झाडाच्या की वा तें सोबीत फूल दिवच्या त्या झाडाच्या की सडीत वेगान वाडटा आनी थंयसर आमकां फुली पळोवंक मेळना वा तो फांटो विशेश रितीन दुसरोच आमकां दिसता. जर तर हें दृश्टांत आमी आमच्या आयकल्लेल्या वाचपांक सरी केलें जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी तशीच चमकोची साध्यता आसा. देखून आज सांग पावल आमकां रोमाघरांक दिल्लें आपोवणें आमकां दिता. आमच्या जिवितांत सैमान आमी आसकत उणेपणाक सबार फावटी वेंगतांव. हर एक रितीन आमची जिणी बरी जाय, बरेपणान चमकत जाय, भावार्थ आमी वेंगी जाय आनी सर्व रितीन देवाक मानता तसली जिणी जिये जाय म्हणली आमची आशा आसा. पूण सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमचे मनशा सैब आमकां पातकाक ओडटा. उणेपणांतय आमकां वेंगूंक अवकाश मेळिल्ले ते उपयोग करूंक आमकां व्हरता. त्या खातीर आज सोमी आमकां आयच्या वांजलांत स्पश्ट करता जें निदर्शन जेजून दिल्लें निजाय की कुटुंबांत वेगळा सार हाडच्याक न्हय. बगार एका कुटुंबांत सांगातपणांत, एका कुटुंबांत एकामेकाक होंदून, एकामेकाक समजून जियेल्ल्यांत थंयसर बरें जाता. त्या खातीर सबार फावटी आमी पळयता जंयसर आमी एक व्यक्ती आनी एका व्यक्ती संगी होंदून ताका समजून ताका अर्थ करून ताची जिविताची कालेत, ताची बोगणां कितें, ताची बेजाराय कितें म्हणलें जाणा जावन आमी ताका आदार दिता, ताचे संगी आमची जियेता, त्या दाळ आमकां सुशेग मेळटा. तेंच संवसारांत घडटा म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. जें ताचें मिसांव आसली, जी ताची शिकवण आसली, जें ताजें बरें करचें जिवीत ताणें जियेल्लें तें सगळें हेर लोकांक, जो कोण ताका पातये नातले, जो कोण वायटाक वेंगून आसले, तांकां तें एक उजोशें दिसतलें म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत जर तर बऱ्या वाटेक, देवान दाखयलेल्या वाटेंत, देवाक मानता तसली जिणी जियेल्ल्यांत आनी देवान आमकां दाखयल्ले शेगूण आमी आमच्या जिणयेक होंदून आमी जियेल्ल्यांत खंडीत जावन आमकां संतोश आसा आनी ती तृप्ती आमकां लाभतली. तशेंच जेजू क्रिस्त मारिफांत
बसयलेलें तें सासणेक दायज आमकां लाभतेलें म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सदांच भावार्थाची जिणी, मागण्यार होंदोन आसली जिणी आमी जियेवया. एक व्यक्ती कडेन हांव काल उलोवन आसतना आपलें दूख, आपली बोगणां आनी आपल्या जिवितांत घडिल्ल्यो सगळ्यो संगती ती विवरसून आसली. आनी विशेश रितीन हर एक संगती सांगता आसतना एक संगत त्या व्यक्तीन सांगली, मागणें म्हज्या जिवितांत आसल्यान भावार्थाक हांवें खंयच्याय रितीन दुसऱ्यो संगती ताचे मदें येवंक हांवें दिनातल्यान म्हज्या जिवितांत तो संतोश आसा, ती तृप्ती आसा. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर देव म्हजे सांगात आसा, देवाक हांव घेवन हेर संवसारांतल्यो संगती करूंक म्हजें मिसांव करूंक प्रयत्न करता, तर खंडीत जावन देवाचें बेसांव म्हजे थंय आसतलें. हो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा तावन आमी मागून घेवया. आमेन. C53 पानसंको 119. बापा फळ वावरासो गोतमच्या ओकासो खालत्या काळसान वरत्या मोगान तुका आज भेटोवसो. किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटोवन दिता. सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमन मागता. बापा आमकां पाटय दैवीक तुजें बेसांव. कोरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजे मिसां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळ काय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बारांसो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगीं तुका जय. ओ सगीं तुका जय. ओ सगीं तुका जय 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 जय.
उंसगीन तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उंसगीन तुका जय 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 उंसगीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सो गुट परगटूया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवोन जुजे तिचो पती भगिवोन धर्मदत्ता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर. आमचो घडणार सार नोल जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेर्स हेसबडीचे माटतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमच्याही सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संको D20 पेज नंबर 147. जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळो सकलो. हांव तानेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव तानेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F15 पानसंको 224 सम्यक दिन वसूया बुकान. सोमिया तुझो संदेश घेऊन हलतेपणी आमी चलता मुखार. तुजेर सोम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेर फुडें सरता. तुजी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीतां संगीतान वियोल विण्यान सर्वेश्वरा तुका वाकणता. तुजी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीतां
गितां संगीतां वियोळविण्या सर्वेश्वरा तुका वाखणता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवन कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.